Worried about school studies and competitive exam preparation? Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Online live classes, recorded video lectures, online tests and assignments. Admission are open for class 7th to 12th. Join Stella School of Excellence for integrated program. We have our study centers at Margao and Porvorim. Call us now. APL जे कार्ड रेशन कार्ड होल्डर आसा त्यांनी आपल्या लागींच्या फेअर प्राइस शॉपाक वचून त्यांनी ते वेळेला ते ऑटोमॅटिक ते 8 किल तांदूळ आणि 4 किल गंव जे आसा ते आपण विदाउट पेमेंट ते दितले. बाकीचे ते कितें आसा तांकां आनी कोटा प्लस कोटा आयला ते पेमेंटान यूज पडटा. आणि ओनली फॉर सावडे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमगेले? हय, सध्या हांवें म्हाज्या सावडे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर 7 पंचायती आमचो टोटल ग्रामीण भाग आणि ग्रामीण भागाक कोणाकच पेन जावचो न्ही, त्रास जावचे न्ही. हे कोविड हे लॉकडावन आसा तेजो कित्याक सगळे चडशे लोक कामां वचपाचे घराडे आसा न्ही आनी तशें म्हणून ते खातीर आमी एक योजना तयार केल्या आमची. हांव परसूर करतलो गव्हर्मेंटाचे आनी हांवें म्हाजे हांव आनी म्हजे बरे मागपी जे आमकां सगळ्यांक म्हजे बरे फ्रेंड्स आनी वेल विशरान आमी एकठांय रावले कुचड्यार आनी डिसायड केले की हे फाटी जे मेचे रेशन APLाक कित्याक BPLाक PHHाक ऑलरेडी गव्हर्मेंट फ्री दिता, APLाक कांय दिनासले. सो मेचो कोटा जो आसा हांवें आनी म्हजे बरे मागपानी ऑलमोस्ट म्हजे वांगडा आनी 8-10 जाणांनी एकठांय करून जो APL कोटा 13 किलो रायस आनी 4 किलो वीट जे ह्या म्हयन्याक दितले ते पयशे तेणी फारीक करून हे म्हयन्याक कुचड्या मतदारसंघात सगळ्यांक फ्री दिवपाचें केल्ले आसा. म्हणजे आयज हांव सांगूंक सोदतां आमचे रिक्षेकार सगळे भाव हो मोटरसायकलवाले टॅक्सीकारूय आसा आमी सांगूंक सोदता इतलें आतां आमकां 1 म्हयनो 15 दीस जाले आमी बेकार आसा आनी आयज आमी खंयच्यान कितें खातोलें म्हणून जाल्यार आमकां खंयचोच हेल्प ना कोणाचोच. पूण हांव जेन्ना मागता गव्हर्मेंटा कडेन आमकां कितें तर एक हेल्प करचो. आनी आमगे इस्कोलाचे भुरग्याचे आमगे हे जाला आनी ते भुरग्याचे कपडे आसा आनी बुकां आसा तेंचे देस्पेज पळोवपाचे आसा तेच्या सुद्दां आमकां कांय आदार ना आनी आमकां खुबशे त्रास जाता आनी गव्हर्मेंटान आमकां कितें मातशें तो आदार करचो म्हणून. आणि आता आमगेले ज्यो रेल्वे आहा न्हू त्यो रेल्वे टोटल बंद आहा. तेन्ना गव्हर्मेंटान लॉकडावन केलें ते सगळ्या लोकांक बऱ्याक लागून ते ना म्हणना. पूण तशेंच गव्हर्मेंटान आमकां आतां एक आतां लॉकडावन काडिसर आमकां एक कशी तरी आमकां मदत करची की आमचे बँक इन्स्टॉलमेंट तरी पावचो. कारण आमची इन्शुरन्स आहा 30-35 हजार आमगे इन्शुरन्स जाता. रिक्षा बँकेक आसा हप्तो भरपाक सुद्दां आमकां शक्य ना. परत आतां फुडें आमची स्कुलां स्टार्ट जातली त्या भुरग्यांची फी भरपाक जावचें ना. परत आमच्या जेवणा खाणाचें जावचें ना आमकां फुडें भयंकर परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. 1 म्हयनो जालो आमी 1 म्हयनो वगी रावले पूण तेज्या उपरांत आमकां कोणाची म्हणजे गव्हर्मेंटची कसली फॅसिलिटीज ना आनी ते फॅसिलिटी लागून आमी आतां सगळ्यांनी ठरयलें की बाबा एक कितें आमचे इश्यू करचो. आमकां दिसता आतां गव्हर्मेंटान आतां सरकारान एक 141चे कॉलम ऑक्टोबर पासून लायला जाल्यार ते 3 म्हयने आमी खंयचे पयशे भरतली. आमकां खंयसूनच हें ना म्हूण सगळीं बायलां कोणाचे ब्युटी पार्लर्स आनी कितें सगळें बंद आहा. आमी कशें कितें करपाचें आतां कितें खावपाचें कितें हें करपाचें. जेन्ना आमकां बँक पिरियड दिता की 15 दीस आमकां आतां एक ग्रुपाक एक डेट दिल्ली आसता. आमकां आतां 12 तारीख दिल्ली आहा म्हयन्याची की आमी वचून आमचो लोनाचे इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय म्हणून. सो आमी आतां 10 दिसांनी हांव आतां खंयसून म्हाजे लोनाचे हें करतलें. गव्हर्मेंटान आमकां सांगलें लोन काडा बिझनस करा. लोना काडले आमी बिझनस केले पण सगळे कडेन सगळे ठप्प जाल्ले आसा. हेजेर जो गव्हर्मेंट आमी गव्हर्मेंटाकूय दोश दिना कारण तेकाय अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा हँडल करच्यो पडटा. ही येदे व्हडले हे सांबाळप म्हटल्यारूय म्हटल्यार एक गोश्ट खूब कठीण आसा. तरी पण तितून जे बारीक लोक आसात ह्या लोकां पर्यंत कितें जाय लोकांक कशी स्किम्स जाय कितें जाय हेजेरूय मातशें विचार करपाचें कितें तरी आमकां दिसता गव्हर्मेंटान.